आज सांगे आणि कुडचणे या दोन सेंटरांचेर दीनदयाळ स्वास्थ्य योजनेचो शुभारंभ करपाचो कार्यक्रम नुकतोच पार पडलो आणि ह्या स्किमीचो हांगा लॉन्चिंग करता आसतनाच किंवा संबंध गोवाभर 17 केंद्रांमध्ये ही स्कीम लॉन्चिंग करता आसतना खूप आनंद जाता आणि गेल्या साधारणच्या 4 वर्सांच्या कालखंडा भितर भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान अनेक योजना गोंयच्या जनतेचो एक स्वाभिमान विश्वास जागोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान केल्यो गेल्यो आणि तातूंतलोच एक म्हत्वाची जो मुद्दो आशिल्लो जो आमचो अजेंडा आशिल्लो तो म्हणजे गोंयच्या सामान्य मनशाचे आरोग्याची काळजी हो आशिल्लो आणि गेल्या साधारणशे 3-3.5 वर्सांमध्ये या योजनेचो शुभारंभ करपाचे आमी सगळे गोंयकार वाट पळयताले आणि ती योजना 30 तारखेक सुरू जाली आणि त्यामुळे म्हाका दिसता एका अर्थान की ह्या बाकीच्यो स्किमी बरोबरच गोंयच्या सामान्य मनशाचे किंवा गोंयच्या सगळ्या जनतेचे आरोग्या विशयक ही योजना सुरू करून की एका अर्थान सबंद गोंयच्या जनतेचो एक विश्वास जगोवपाक हें सरकार पात्र ठरलेलें आसा अशें म्हाका दिसता कारण आरोग्याच्या संदर्भात जो सर्वसामान्य जनता एक त्रस्त असता आणि त्यामुळे या योजनेच्या लाभामुळे की अनेक हॉस्पिटलांमध्ये अनेक प्रकारच्या इलाजाचेर योग्य तरेन उपाय जातलो आणि अशा तरेचे की या योजनेमुळे म्हाका दिसता की एक आरोग्या संदर्भात एक रिलीफ एक समाधान आसा न्ही मेळ्ळें आसा त्यामुळे म्हाका दिसता ही योजना हाडटा आसतना की आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आताचे मुख्यमंत्री लक्ष्मणकांत पार्सेकर सर की त्याच बरोबर की आरोग्य खात्याचे मंत्री उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा या सगळ्यांनी या योजनेचो भरपूर अभ्यास करून या जनते खातीर दिल्ले आसा त्यामुळे हांव गोंयच्या जनतेक अपेक्षा करता की सादारणशी गोंयांत 3-3.5 लाख जे फॅमिली आसा ह्या योजनेचो फायदो मेळटलो तांणी बेगींतल्या बेगीन फॉर्मां भरून की ह्या स्किमीच्या अंतर्गत जितलो बेगीन ताचो आस्पाव करून घेवपाक घेवचो आणि अशा तरेन की संबंध या सरकारच्या या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान एका अर्थान पूर्ण गोंयचे लोकांचे की आरोग्याच्या संदर्भातली काळजी सरकारान घेवपा म्हणल्यार एक संबंध गोवाभर ताची चर्चा आसा की ताजे बरोबर एक सरकार संदर्भात एक आस्था या लोकां मध्ये निर्माण जाल्ली आसा.